मुख्यमंत्री, खेळा मंत्री, पर्यटन मंत्री, बीजेपीचे संघटन मंत्री धरून मोठ्या मोठ्याक झेडपी निकालान जबरदस्त धक्के दिले. मुख्यमंत्री पार्सेकाराक मोर्जे राखपाक जमलो ना. थंय बीजेपीक अपक्ष राविल्ल्या श्रीमती मांजरेकारान हरयले. लाटंबारच्या बीजेपीच्या शिल्पा नायकाक अपक्षाच्या संजय शेट्टीन उडयली. पर्यटन मंत्र्यान सुकूर वगडायलो. थंय अपक्ष रोहन खंवटेची उमेदवार जिखली. दक्षिणेतय तीच परिस्थिती. खोला बीजेपीचो मंत्री असताना अपक्ष जिंकलो. वेळी नावेले बेंजामिनाचो उमेदवार पडलो. झेडपीच्या निकालान मोठ्या मोठ्या प्रतिष्ठित सत्ताधाऱ्यांक घाम काढलो. कांय कडेन निकालांनी बीजेपीक बरोच धपको दिला. तातूंत सगळ्यात शॉकाद निकाल मुख्यमंत्री पार्सेकाराच्या मोर्जे आणि बीजेपीच्या संघटन मंत्र्याच्या लाटंबारशा. मुख्यमंत्री मांद्रेचो 4 फावट आमदार, पण मोर्जे बीजेपीचे माया शेटगावकाराक अपक्ष श्रीमती मांद्रेकारान वडयली. माझ्या मतदारांक मी खूप खूप थँक्यू आणि त्यांचा बराच आमचा. लाटंबारशा रक्षामंत्री पर्रीकार धरून बीजेपीचो संघटन मंत्री सतीश धोणान प्रचाराक घाम गळयलो. इतले करूनय बीजेपीची शिल्पा नायक पडली. शिल्पा आड अपक्षांचो सर्वपक्षीय उमेदवार संजय शेट्टीए जिखलो. आमदार नरेश सावळ म्हणटा लाटंबारशा आणि दिवचले बीजेपीची दादागिरी चलताली. लोकांनी बीजेपीचे उमेदवार आणि पदाधिकाऱ्यांक कितें ते दाखयले. आयचो विजय जो आसा पळय तो सगळ्या लाटंबारसेंतल्या जनतेचो विजय आसा. ज्या पद्दतीन दादागिरी चल्लेली, ज्या पद्दतीन घमेंडीशाही चल्लेली ती जर पळयत जाल्यार प्रत्येकाच्या मनान असंतोष खतखत्तालो. लोक उघडपणे दाखोवपाक भियेताले, पूण लोकशाहीच्या मार्गान लोक आपलो राग व्यक्त करपाक शकता. आयज लाटंबारसेच्या लोकांक दाखोवन दिल्ले आसा. आमकां फक्त ह्या एकच कॅन्डिडेटाक न्हू, आमकां कॅन्डिडेटाक उडोवंक जायना तर तांकां जो मत जालो आनी जो मत तुमी पळयलो आसतलो पयशाचो अक्षरशः धूळ. परवरे बीजेपीचा मंत्री आणि 4 फावट आमदार जाल्ल्या दिलीप परुळेकाराक बीजेपीच्या उमेदवाराक जिखोवंक जमले ना. बीजेपीच्या धनश्री गडेकारा आड अपक्षान तेको दिल्ली वैशाली सातार्डेकार थंय जिखली. सातार्डेकाराक अपक्ष रोहनान बरेच काम केल्ले. जे एरोगन्स, जे यू टर्न, जे इनविन्सिबिलिटी आमी उलयत आसा बीजेपी सरकारान जी मतां चडिल्ली तातूंत जातून आमच्या टुरिझम मिनिस्टरान जे ह्या दिसांनी जे वागणूक आशिल्ली आनी 3 वर्सां बीजेपी सरकार कितें करता ती सारकी पळोवन जी आसा तांचे कौल तांकां दिल्ले आसा. बाणावले मिकीच्या गोविपाक आव्हान दिवपी गोविपाचोच आमदार कायतूचो उमेदवार हनिबल डिकोस्ता पडलो. थंय चर्चिलाचे अपक्ष मारिया रिबेलो आयले. मिकीक तो प्रतिश्ठेचो प्रश्न जाल्लो. That MLA, Mr. Kaitu, he has gone openly, door to door, kneeling and begging people to work against me. The total panchayats were with him. But it is shame for him that this shows his stand for his next 2017 election, where he stands. लाटंबारशा, मोर्जे आणि सुकूरच्या निकालान बीजेपीत मुख्यमंत्री, संघटन मंत्री आणि पर्यटन मंत्र्याक मोठो धपको दिला. या निकालान महायुती केल्ले अपक्ष आणि बीजेपीतल्याच कांय आमदारांकूय भितरल्यान उमेद जाल्या. अपक्षांनी सरकार पक्षाक कितें तो संदेश दिवपाचो तो दिला आणि सरकाराक कितें संदेश मेळपाचो तोय मेळ्ळा. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. झेडपी वेंचणुकेन अपक्षाक आनी विरोधकांक उपाय करूंक म्हण केल्ल्या महायुतीकच धपको दिलो. बाबूश मोन्सेरात, विश्वजीत राणे, बाबू कवळेकारान सांताक्रूज, उजगांव आनी बार्शा मगोक धपको दिलो. 70त बीजेपीचो आमदार प्रमोद सावंताच्या उमेदवाराक हारोवन विश्वजिताचे 4 सीट हाडले. पेडण्या बाबू आसगांवकारान 1 सीट काडलो. रमेश तवडकाराक खोला, दिलीप परुळेकाराक सुकूर आनी पेन द फ्रांस मार बसलो. पळयात झेडपीचे शॉकर्स. झेडपी वेंचणुकेच्या कांय दिसा आदी सांताक्रूज मतदारसंघात सदस्य नोंदणी मोहिमेत मगोन वट्ट 6,000 वांगडी नोंद केल्ले. पूण मगोची दिशा कवळेकार सावना आरावजा आड हारली. आरावजाक बाबुशान तेको दिल्लो. मगोन उसगांव गांजाय मार खालो. थंय मगोचो उमेदवार विश्वजीत राणेच्या उमेदवारा आड पडलो. बार्शा मगोन यत्न बरो केल्लो, पूण थंय आमदार बाबूच्या उमेदवारा आड फायट दिवंक मगोक जमले ना. झेडपी उमेदवार दीपक कळंगुटकार मुख्यमंत्री पार्सेकाराचो सामको खास मनीस, पूण तोय बाबू आजगांवकाराच्या तुकाराम हरमलकारा आड जिखूंक पावलो ना. विश्वजीत राणेन तेको दिल्ले पाळी, होंडा, केरी आनी नगरगांवचे अपक्षांक जैत मेळ्ळे. पाळी बीजेपीचो उमेदवार पडिल्ल्यान आमदार प्रमोद सावंताक शॉक बसलो. राणेचो बालेकिल्लो आशिल्ल्या होंडा, केरी आनी नगरगांवात बीजेपीन मार खालो. रोहन खंवटेने पेन द फ्रांस आनी सुकुरात बीजेपीक धपको दिलो. सुकुरात रोहन खंवटेच्या उमेदवारान पर्यटन मंत्री दिलीप परुळेकाराच्या उमेदवाराक धपको दिला. नुवेचो आमदार मिकी पाशिकोक महायुती म्हारग पडली. ताका आपल्या मतदारसंघात सुद्धा झेडपीक जिखून हाडप जमले ना. अपक्ष विल्फ्रेड डिसान जीव्हीपीच्या मार्सेलिनो फारियाक घरा बसयलो.
आता जीव्हीपीची जिखिल्ली उमेदवार नॅली रॉड्रिगीस आणि फातिमा गांवकारान आपूण मिकीची न्ही अपक्ष म्हूण उलोवंक सुरवात केल्या. काँग्रेसीचो आदलो मंत्री फिलिप नॅरी रॉड्रिगीजान वेळी बेंजामिन सिल्वाच्या उमेदवाराक आपलो नेट दाखयलो. रेईश मागुशात मात बीजेपीक मातशी थाकाय मेळ्ळी. थंय आदलो झेडपी अध्यक्ष जयेश साळगांवकार बीजेपीच्या रुपेश नायका आड जिखूंक पावलो ना. काणकोण तालुक्यातय बीजेपीक शॉक बसला. खेळा मंत्री रमेश तवडकार खोलात झेडपी उमेदवार कृष्णा वेळीपाक जिखोवंक पावलो ना. थंय काँग्रेस आमदार बाबू कवळेकाराचे तेंक्यार शाणू वेळीप जिखलो. झेडपी वेंचणूक पयलेच फावट पक्ष पावण्यार जाल्या. बीजेपीक पेडण्या सावन काणकोण मेरेन शॉक बसला. झेडपीचेर निमणे सत्ता कोणाची आसूं, सरकार पक्षाक मतदारांनी संदेश कितें दिवपाचो तो दिला. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. मायन्स आनी मिनरल्स डेव्हलपमेंट आनी रेग्युलेशन विधेयक राज्यसभेत शुक्रारा पास जालें. आदी काडिल्ल्या MMDR अध्यादेशाच्या जाग्यार हो कायदो आयला. नव्या कायद्या प्रमाण राज्य सरकार खणींची पावणी करतलो. 5 वर्सां भितर लिजांची पावणी केली ना जाल्यार केंद्र सरकार पावणी करतलो. रॉयल्टीचो कांय वांटो आदिवासी कल्याणाक म्हण जिल्लो मिनरल फंडाक वतलो. मात घोशणा करून 72 वरां जाली तरी पर्यावरणीय दाखल्यावेली स्थगिती फाटीं घेवपाचो लेखी आदेश दिल्ली सावन आयिल्लो ना. घेवया एक विराम.